आयतारा शिरगांव देवस्थान समिती आणि महाजनांची बसका जाली। ह्या बसकेन शिरगांव जाल्ल्या भगदडीन मरण आयिल्ल्यांच्या फॅमिलीक आर्थीक आधार दिवपाचो समितीन संकल्प केला। तशेंच जी घडणूक घडल्या ताका देवस्थान कमिटीक जबाबदार थारावप चुकीचे म्हण देवस्थानाचो अध्यक्ष उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। वर्षात जाता दरवर्षी जाता जात्रा जाली न्हू एकाउंट आमी सबमीट करता त्या शिवाय कितें आहा जो जात्रेक जो प्रकार घडलो घटना घडली त्याच्या बद्दल विचार विनिमय करपाचो आणि जे कोण मृत व्यक्ती आहा तांकां श्रद्धांजली आमी दितली। त्या शिवाय जे कोण इंजर्ड जालो त्यांच्या खातीर देवी कडेन प्रार्थना केली आणि तांकां आमी जे मृत जाले तांकां आमच्या महाजनान सुद्दां एक विशय मांडलो की आमी तांकां भितर आमचे कडेन जे आमी शक्य आसा देवस्थाना कडेन त्या प्रमाणे तांकां एक सानुग्रह दिवचें नुकसान भरपाई म्हणून पूण कितें तांकां दिवचें पूण पेपाकडेन आमचो विचार जालो आनी त्या प्रमाणे महाजनान एक मतान तें ठरयलें की तांकां जे मृत जाले तांकां दिवपाचो काही अमावंट फिक्स अमावंट आनी तशेंच दुखाबरग्रस्त आसा इंजर्ड जाले तांकांय कितें तरी दिवचें। साधारण कितलो अमावंट जाल्लो एक्सपायर्ड जाल्या पळय तांकां प्रत्येकाक 1 लाख दिवपाचें अशें म्हणटा आनी इंजर्ड जाले मेजर इंजरी आसा तांकां 25,000 आनी मागीर मायनर कितें आसा 10,000 दिवपाचें अशें आमचे भितर डिस्कस जालें। म्हाजनान एक मतान ठरयलां की दिवपाचें म्हणटा। तुमकां खबर आसा कितल्यान इंजर्ड जाल्यात बी तुमी काडल्या कितें म्हायती आमी हॉस्पिटलान खबरीकूय गेले तेंचे आनी तेंच्या घरा कडेन गेले इंजर्ड जाल्ल्या खबरीक गेले आनी आतां परत आमी हे जाल्या नंतर आमी वयतले तेंच्या घरा कडेन प्रत्येका तेंच्या कडेन वयतले आनी इंजर्ड जाल्या मृत जाले तेंच्या घरा कडेन वयतले आनी इंजर्ड जाले तेंच्या घरा कडेन वयतले। आमकां दोन सगळ्यांच्या पाहिजे आसा आमी वचून जाल्ले आसा तेच्या कडेन। त्याच्या भायर आनी कितें म्हत्वाचें डिसिजन आनी म्हत्वाचें विशय म्हणजे कितें आहा की जे हे घडलं आनी तेजेर आमकां पण कमी जालो तेंचे आनी घडलें कोण टाळूंक शकना आनी जें कितें घडलां काल जें कितें हें जाल्या नंतर आमी देवी कडेन प्रसादूय घेतलो काल 8 दीस जाले आनी काल त्या प्रमाणे देवी कडेन महारुद्र केलो आनी आमचे शेवगुले ग्रामस्थ शेवगुले आनी ब्राह्मणाच्या साह्यान 30 ब्राह्मण आसले तेजे साह्यान आमी महारुद्र केलो। काल दिवसभर आमचो धार्मीक विधी ते आसलो की काही विशय आमी कितें केलें ही आतां अपघात घडटा आनी कितें घडटा लास्ट इयर ते श्रेया घाडगेकाराचो इशू जाल्लो त्या खातीर आमी कितें केलें की जोणांक सतर्क करपाक जावं जोणांक एक विश्वास निर्माण करपाक कॅम्पेन करपा खातीर आमी ते झोन रजिस्ट्रेशन कॉलेज केलां कितें आनी कांय लोकांक ताका म्हाजनांचो आमचें हें आसा की सद्या हॉल्डार दवरपाचें म्हणून आमी करपाचो उद्देश कितें की आमी प्रत्येक झोना पर्यंत पावचें मोबायल नंबर तेंचे आमी घेतलेले आसा तेंचे प्रत्येक कडेन पावचें आनी प्रत्येकाक आमी तांकां हांगासर जर मिटींग घेवपाक जाली हांगासर झोनांच्या खातीर तर आमी तांकां हांगासर आपोवचें आनी तांकां कन्वीन्स करचें की बाबा तुमी हांगासर झोनाची भुमिका म्हत्वाची झोन ही जात्रा करून घेवपाची ताका झोनाची जरी लेरायची जात्रा कोंकणाची जात्रा आसली झोनाची भुमिका थंय म्हत्वाची ठरता। ह्या झोनाची भुमिकेक एक हें दिवपाक भर दिवपा खातीर सपोर्ट करपा खातीर आमी ही काम म्हणजे झोनाचें रजिस्ट्रेशन काम हातीन घेतलेलें। कमिटीन आमकां दोशी ठरयले आतां प्रत्येकाक ऑथॉरिटी म्हणटकूच तांकां डिसिजन घेवपाचें ताका फाल्यां सकाळीं कमी तेंचेर कितें एक्शन घेतलें ते आमी मागीर फेस करपाक तयार आसतले कितें तरी आनी मागीर आनी गोश्टी आसतल्यो मागीर की बाबा फॅक्ट फायंडींग कमिटी जे रिपोर्ट आसा पळय तर तेजेर आनी कितें आमी एक्शन म्हणजे हे घेवपाचें आमचें वीश कितें आसा पळय आमी डेफिनेटली गव्हर्मेंटाक दितले की आमी वी आर नॉट एग्री दॅट रिपोर्ट कित्याक आमी सांगलें न्ही आज पासून की आमी आमचे पर्यंत पुरे प्रयत्न केल्ले आसा जात्रा सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून तेसर म्हाका दिसता आमी खंयसरूच कमी पडले आसा आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं होमखाना कडेन कसलोच हादसो जालो ना जो जाल्लो आसतो तो वाटेर 1 किलोमिटर सादारण 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर आनी ते लॉ एंड ऑर्डर पुलीस पळयता एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदारी आसा तेणी करपाक जाय आसलें। एक मुख्यमंत्र्यांचा समज जर फॅक्ट कमिटीचो रिपोर्ट वाचला तर तुमचेर आरोप झाला तर एक लेटर येवपाक जाय तुमच्या कडेन रिपोर्ट येवपाक जाय अशें तुमी कित्याक रावले तुमी त्याच्या पेक्षा फुडें वचून कित्याक तुमची तयारी दाखयना तुमी सांगता न्ही त्या खातीर आमी आज डिस्कशन केलां आनी विल गो फर्दर।